Because the answer as per computer sheet. स्पीकर सर, माझो जो क्वेश्चन आसलो आयज तो म्हणजे टुरिझम प्लॅन टू एट्रॅक्ट हाय एंड टुरिस्ट. आता स्पीकर सर, म्हाका जो रिप्लायज मेळ्ळ्या त्यो सॅटिस्फॅक्टरी ना. कित्याक सांगता स्पीकर सर? स्पीकर सर, पयलू म्हणजे हांवें डिटेल मागलेली की द डिटेल्स नॅशनॅलिटी वायज of the total number of international tourists that visited the state for the last 3 years, the details of the countries that sent high spending tourists to state. Speaker sir, हांगा म्हाका रिप्लाय असो येयला आनी ह्या रिप्लायन अशें सांगलां की डिपार्टमेंट डज नॉट मेंटेन कंट्री वायज स्पेंडींग डिटेल्स. आतां स्पीकर सर, ही एनेक्शन अटॅच केल्या. आतां तुमी पळयता आसतलो 2020 ब्रेकअप आसा, 2021 ब्रेकअप आसा, 2023 ब्रेकअप, 22 ब्रेकअप आसा, 2023 and 2024. स्पीकर सर, हांगा रिप्लायन अशें आसा, द कंट्री वायज डेटा फ्रॉम द इयर 2023 ऑनवर्ड्स इज नॉट अवेलेबल हेज द सोर्स एजन्सीज सबमिट्स ओनली द कंसुलेटेड डेटा ऑफ इंटरनॅशनल टुरिस्ट अरायवल. स्पीकर सर, एक कितें हांगा स्पीकर सर टुरिस्ट आसा 3 लाख सुमार. हांगा 2021 2022 1,69,000 सुमार आसा. 2023-24 सांगता, 23 सांगता 4,52,702 आणि 2024 सांगता 4,67,911. स्पीकर सर, आमी खंयच्या हेच्या आधाराचेर हे बिलीव करपाचे? हो जो डेटा स्पीकर सर दिला आणि इतलो स्पेंडिंग जाता, आमी खंयच्या आधाराचेर प्रश्न विचारतो. प्रश्न स्पीकर सर, स्पीकर सर शांतपणे प्रश्न विचार आणि उत्तर घे. स्पीकर सर, शांतपणे हांव विचारता, आमी खंयच्या आधाराचेर आमी बिलीव करपाचे हो डेटा सारको आसा म्हणून? कित्याक हांगा कंट्री वायज ब्रेकअप ना. येस मंत्री. Because जे बाब विरेश बोरकारान सांगला ते सारकें आसा. 2022 आमकां डेटा मेळटालो. दीस डेटा वॉज सोर्स सेंट्रली आनी सेंट्रल डेटा नॅशनल डेटा जो मेळटालो तो आमी इनकॉर्पोरेट करून गोवा डेटा आमी मॅच करताले. 2023 आनी 2024 जो डेटा ऑफ नॅशनलिटी वायज जे धाडटाले ते ताणें धाडले ना. ते लास्ट एसेंब्लीकूय आमी सांगले. तो विशय आमी सेंट्रा कडेन घेतलो. सेंट्रान ताज्या मागीर मेसर्स वॉन म्हणून प्रायवेट एजन्सी ती एम्पॅनल केली आनी दे आर रायट नाव गॉट इन टू डेटा एनालिसीस. फुडल्या एसेंब्लीच्या पयलीं म्हाका दिसता पूर्ण तरेन ताका डेटा जाय तसो मेळटलो. आतां स्पीकर सर, जेन्ना आमी आमचो डेटा डिरायव करता, वी हॅव अ पर्टिक्युलर मेथोडॉलॉजी ऑफ कॅल्क्युलेटींग 4 वेज: एअरवेज, रोडवेज, रेल्वेज, वॉटरवेज, विच कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ क्रूज टुरिझम. ह्या 4 माध्यमांतल्यान मेथोडॉलॉजी प्रमाणे आमी इंटरनॅशनल आनी डॉमेस्टीक आमी डिरायव करतात. आतां स्पीकर सर, एक सायडीक FRR कडल्यान सी फॉर्म आमकां मेळटा हॉटेला कडल्यान, जे हॉटेल रेजिस्टर्ड आसता आनी बाकीचे आमी मेळटा तातूंतल्यान. There are many people who come on homestays. There are many people who are other areas, which today, Speaker sir, with the industry, we said time software तुम्ही घालून घेयात म्हणून आमी तांकां 2 वर्सां रिक्वेस्ट केल्ली. 1 एप्रिलाच्यान टायम सॉफ्टवेअर म्हणजे टुरिस्ट इन्फॉर्मेशन मॅनेजमेंट सॉफ्टवेअर हो कंपल्सरी जातलो फॉर ऑल हॉटेल्स, ऑल गेस्ट हाऊसेस, एवरीबडी टू एन्श्योर दॅट दे आर एबल टू फील दीस फॉर्म्स. कित्याक इंडस्ट्रीन कितें करचें तांकां जाय तशें करचें. एट द सेम टायम आमकां डेटा मेळचो हे प्रामुख्यान आमकांय गरज आसा स्पीकर सर. ताज्या खातीर जी गरज आसा बाब विरेशान काडल्या ती येता त्या वर्साक एप्रिलच्यान कंपल्सरी जातली, जातूंतल्यान फाटल्यांतल्यान आमी API आमी घेतले आनी पूर्ण तरेन आमकां डेटा तातूंतल्यान मेळटलो. आतां फुडलें सांगता स्पीकर सर, इफ आय गो टुवर्ड्स द डेटा ऑफ वॉट वी हॅव हेड, वी कांट डिस्काउंट द चार्टर फ्लॅट्स विच हॅव बीन कमिंग, वी कांट डिस्काउंट द इंटरनॅशनल फ्लॅट्स वी आर कमिंग. स्पीकर सर, आमी लास्ट इयर एक 3 म्हयन्याक इयर एंडाक we were talking about negative tourism of Goa, which started throughout the country. एक कॅम्पेन सुरू जाली स्पीकर सर की गोंया टुरिझमूच ना, गोंया कांयच ना, कोणूच येना गोंया. आनी सरकाराक प्रश्न येवंक लागले की तुमी हाजेर कित्याक उलयनाका म्हणून. वी वेटेड, हांव मुख्यमंत्र्या कडेन उलयलो आनी मुख्यमंत्री एकूच सांगले, ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, डिसेंबर वी आर सोल्ड आउट. वी डू नॉट हॅव एनी पीपल फर्दर रूम्स टू सेल आउट. ऑक्युपन्सी 100%. एडिशनली स्पीकर सर, आमकां जी रेट तातूंत हॉटेलांची लोकांनी घेतली, वी रियलायज दॅट क्वालिटी ओवर क्वांटिटी हॅज स्टार्टेड. बिकॉज 30-30 हजाराचो रूम सुद्दां लोक घेवपाक लागले, डॉमेस्टीक ऑर इंटरनॅशनल. आज सुद्दां तूं दिल्ली वच, बॉम्बे वच, बेंगलोर वच, जाल्यार परत यो, फ्लायटी फूल आसात. सो सांगपाचो मुद्दो म्हणल्यार स्पीकर सर, जेन्ना इंडस्ट्री बरी चलताली वी डिडंट रिप्लाय. आमी स्टॅटिस्टिक्स घेवन
पयले जानेवारीच्या 10 का 12 तारखेक आमी टुरिझम कॉन्क्लेव घेतलो, जातूंतल्यान आमी डिक्लेअर केले वॉट वॉज अवर स्टॅटिस्टिक्स. जातूंतल्यान डॉमेस्टीक टुरिझम ओवरऑल 22% वाडलें, फॉरेन टुरिझम 3% वाडलें आणि ओवरऑल एवरेज 21% ग्रोथ विजावीस लास्ट इयर हे आमी सांगून दिलें. 2019 स्पीकर सर, वी हॅव टू अंडरस्टँड वन थिंग, सगळे जाण प्री कोविड आणि पोस्ट कोविड मेजरमेंट घेतात. प्री कोविडान स्पीकर सर डॉमेस्टीक फुटफॉल्स हॅव इन्क्रीज्ड. आता सगळ्या जगाक खबर आसा इंडियन्स आर स्पेंडर्स आणि सगळ्यांक टार्गेट आसा की इंडियन्साक कशें टॅप करप काय म्हणून. ताज्या खातीर वी कॅनॉट डिस्काउंट आवर ओवर इंडियन्स टू गो समवेअर बिकॉज गोवा हॅज बीन अ प्रिफर्ड डेस्टिनेशन. इंटरनॅशनल टुरिझमाक स्पीकर सर आमी दोनूच मार्केट्स पयलीं डिपेंडंट आशिल्ले, रशिया आणि UK. Today we are talking about Poland, we are talking about Kazakhstan, we are talking about Kyrgyzstan, we are talking about Uzbekistan, we are talking about more countries added in the list to what we went and connected. Numbers, speaker sir, is one game and per tourist येता तो spend one game. So जेन्ना आमी डेटा तुजेर उलयता, येता ते असेंब्लीच्या सोंपयता मरे तुका उलोवंक दिल्लें न्ही, येता ते असेंब्लीच्या फुडल्या असेंब्ली पर्यंत आय थिंक वी शूड हॅव अ बेजीक प्रोडक्टीव डेटा. पूण इंडिया डेटा दिल्ली, इमर्जींग मार्केट्स दिल्ले आनी तो डेटा आमी सोर्स करूंक लागल्या स्पीकर सर, जातूंतल्यान आमकांय तितलेंच पडलां. आणि काल विजयान बरें म्हणलें, टुरिझम इज वन एरिया जे हांवूय उलो मारतालो, वेर ऑल ऑफ अस हॅव टू बी टुगेदर. एकामेकाक क्रिटिसायज करून कांयच जावपाना, कित्याक दॅट इज अ इंडस्ट्री वीच टेक्स केअर ऑफ एवरीबडी, इकॉनॉमिक्स एंड एम्प्लॉयमेंट. ताज्या खातीर तुजे कितें विचार आसा, तुका कितें सजेशन दिवंक जाय, वी वील डेफिनेटली टेक इट कन्स्ट्रक्टिवली स्पीकर सर. ताणें सांगचें. स्पीकर सर, जशें मिनिस्टरान सांगलें की टुरिस्ट येता, इंटरनॅशनल डेस्टिनेशन जावं डॉमेस्टीक टुरिस्ट येता आनी मेजरली डॉमेस्टीक येता म्हणून. आता स्पीकर सर मातसो लागीं उलय, आयकूं येना. स्पीकराक लागीं आसा स्पीकर सर. एक मिनिट जालो आतां. स्पीकर सर, जेन्ना आमी पळयता आयज आमची जी खंयच्या एअरपोर्ट आसा स्पीकर सर, आतां खंयच्या एअरपोर्टाचेर येयले पयलू आमकां कितें दिसता, पयलू आमकां कसिनो दिसता. आतां खंय ना खंय आमचो हेरिटेज, आमचो कल्चर हो एअरपोर्टाचेर, रेल्वे स्टेशनाचेर, बस स्टँडाचेर प्रमोट जावपाक जाय आसलो. मात सगल्या कडेन बस स्टॉप आसूं जावं रेल्वे स्टेशन आसूं जावं एअरपोर्ट आसूं, हांगा सगल्याक कितें प्रमोट जाता, कसिनो प्रमोट जाता. आतां तुमी होर्डिंगां पळया तेंची, एंट्री मारल्यार पुरो होर्डिंग तीच दिसता. तुमी बाकीच्या स्टेटीन वचा, म्हाका दिसता तुमी आतां हालींच केरला गेल्ले, तुमी पळयला आसतले कोची एअरपोर्टाचेर, थंय तेंचो आख्खो हेरिटेज थंय डिस्प्ले केला. तुमी पळया मुंबय एअरपोर्टाचेर, थंय आख्खो तेंचो हेरिटेज जो आसा तो डिस्प्ले केला, हेरिटेज कल्चर डिस्प्ले केला. तुमी वचून पळया बेंगलोर एअरपोर्टाचेर, थंय तेंचो हेरिटेज कल्चर डिस्प्ले केला. आमी खंयच्या एअरपोर्टाचेर वयता तेंचो हेरिटेज कल्चर डिस्प्ले जाता. आमी देहरादून गेल्ले, देहरादून थंय तेंचो कल्चर हेरिटेज डिस्प्ले जाला. सो प्रत्येक कडेन स्पीकर सर तेंचो कल्चर हेरिटेज डिस्प्ले जाता, कित्याक टुरिझम प्रमोट जावपाक जाय आनी जितले फुटफॉल वाडपाक जाय म्हणून. आनी हांगा कितें जाता, आमी फक्त कसिनो प्रमोट करता. स्पीकर सर, आमी तसोच आनी एक क्वेश्चन केल्लो, कित्याक आयज सरकार जो आसा म्हाका दिसता तो टुरिझम प्रमोट करपाचे चड हितून कसिनो प्रमोट करता. हांवें स्पीकर सर आनी एक क्वेश्चन केल्लो, आयज तोय क्वेश्चन तो सॅटिस्फॅक्टरी आन्सर येयल्लो ना स्पीकर सर. हांव मुद्दम वाचून दाखयता. वेदर इट इज अ फॅक्ट दॅट गोवा हॅज अ रिच कल्चर ऑफ आर्ट, फोक म्युझिक, हिस्ट्री, इफ सो द स्टेप द डिपार्टमेंट हॅज टेकन टू प्रमोट दीस एस्पेक्ट ऑफ Goa among all stakeholders. The detail of the amount spent to promote Goan culture and local artists. Speaker sir, हेजेर म्हाका उत्तर येयला, आन्सर जो येयला तो एस सर. आतां हे डिपार्टमेंट चलता कशें म्हटल्यार एस सर. मिनिस्टरान सांगलें तांकां एस सर घाल आनी काबार कर म्हणून. स्पीकर सर, आयज पेंडींग कितली जाल्या, हे कल्चर आमचो प्रश्न हांव स्पीकर सर हे एलोबरेट करपाची गरज आसा स्पीकर सर. एलोबरेट कर हो स्पीकर सर, हो प्रश्न हांव ताका विचारता. स्पीकर सर, हांव सिंपल विचारता, सिंपल एकूच मिनीट स्पीकर सर, हांव आन्सर दितलो. आन्सर दिवंक ना स्पीकर सर. हो जो एस सर म्हटला स्पेंडींग कितली केला, तुम्ही हेरिटेज कल्चर प्रमोट करपाक कितें स्पेंडींग केला, हेजो उत्तर दिवंक ना. स्पीकर सर, म्हाजो प्रश्न आसा, जावं हो जो डिपार्टमेंट आसा हो डिपार्टमेंट फक्त कितें आयज मिनिस्टराचेर हेजेर चलता, बाकीचे काय पडलेले ना. म्हटल्यार डिपार्टमेंट वायज तेंच्यांनी डिटेल दिवंक जाय आसली, एनेक्शन अटॅच करपाक जाय आसलो, कितलो स्पेंडींग जाला. पयल्या उत्तराक आन्सर ना, दुसऱ्या उत्तराक आन्सर ना, एस सर म्हणून दिला. स्पीकर सर, म्हाजो सेकंड सप्लिमेंटरी क्वेश्चन आसा, म्हाका क्लियर जाय स्पीकर सर. हांवें बेश्टे फोकाणा न्हू, आयज टुरिझम इंडस्ट्री आयज वयर सकयल जाता म्हणटा. आयज तेंचो आमदार मायकल लोबो सदांच म्हणटा की टुरिझम डिक्लायन जाता. आमी म्हणटा ते म्हणटा, तुमचो आमदार म्हणटा टुरिझम डिक्लायन जाता म्हणून. सो
हे जेन्ना म्हणटा तेन्ना म्हाजो दुसरो सप्लिमेंटरी हो म्हाका स्पेसिफीक आन्सर जाय स्पीकर सर. हाऊ मच अमाउंट वॉज स्पेंड ऑन रोड शोज, इव्हेंट्स, स्टडी टूर, सोशल मीडिया प्रमोशन, television, radio, and which markets were tapped for high-end tourists? For example, Germany असू, फ्रान्स असू, USA असू, इंग्लंड असू, जपान असू, पोलंड असू, टर्की असू, खंयची कंट्री असू, हे कितें केलां स्पेसिफीक म्हाका आन्सर जाय मिनिस्टरा कडल्यान. स्पीकर सर, ताजे प्रश्न विचारता आसतना आर्ट कल्चर हे आर्ट एंड कल्चर पळयता हांव न्हय. आतां आर्ट एंड हातूंत कल्चरल टुरिजम आमी प्रमोट करता. ताणें आतां वचो बस हांव उलयतां बस मागीर उलय. कल्चरल टुरिजम आमी प्रमोट करतात. कल्चरल टुरिजम करता आसतना कितें आशिल्लें स्पीकर सर, इतलीं वर्सां कार्निवल आनी शिगमो हे 2 सेलिब्रेशन जाताले. लोकांचे इल्ल्या आमदारांची मागणी आयली की आनी आमचे शिगमे थंय व्हरचे. मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवन 15 दिसांक 18 जाग्यांचेर आमी शिगमो व्हरतात. व्हरता आसतना आमी फक्त बॅकअप दिता, एक रिस्पेक्टीव समिती नाल्यार म्युन्सिपालिटी ती करून काडटा. आतां आमकां फूल इयर फेस्टीव कॅलेंडर करपाचें आमी ऑलरेडी चालू केल्लें आसा स्पीकर सर. जातूंतल्यान एक सांजवां जे 2 वर्सां ओल्ड गोवा जाल्लो अंदू शिवले जातलो स्पीकर सर, वेर बाय दिलायला लोगून आपलें पूर्ण प्रेजेंटेशन करून बोनेरां कशी जाता, सांजवां कसो जाता, सांजवां वेळार कितें जाय तें पळयतात. बस रे स्पीकर म्हाजो स्पेसिफीक क्वेश्चन आसा. स्पीकर सर तो स्पेसिफीक क्वेश्चन आसा. हो स्पीकर सर बोलयता आमकां सगळें खबर आसा. शिगमो खंय जालो, कार्निवाल खंय जालो, बोनेरा खंय जाली, इव्हेंट खंय खंय जालो ते सगळें खबर आसा. आमकां स्पेसिफीक क्वेश्चन आन्सर जाय स्पीकर सर की कितलो स्पेंड जाला, पयशे कितले मोडल्या, तिजोरींतल्यान पयशे कितले गेल्या, हो आन्सर जाय स्पीकर सर. तिजोरींतल्यान पयशे कितले गेले तुका वेळ दिता आयकून आन्सर म्हणून सांगता स्पीकर सर. आमी ते सगळें जाणा. स्पीकर सर एक म्हण आसा, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आयिल्ल्याक इंटेलिजन्स मे गेट आर्टिफिशियल बट स्टुपिडिटी वील ऑलवेज बी नॅचरल म्हणून. आतां सांगपाचो म्हणल्यार स्पीकर सर, ताणें प्रश्न विचारलो ताजो उत्तर दिवपाक तरी म्हाका दी. बाबा 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 करून उलयलो आनी काका काका करून केलें म्हणून जायना स्पीकर सर. लेट हिम टॉक, लेट हिम आस्क, आय वील आन्सर हिम. कल्चरल टुरिजम प्रमोट करपाक आज आमी सांजवां व्हेलो, बोनेराचो सपोर्ट वाडयलो, आमी चिखलकालो तयार केलो, वीरभद्र आनी बाकीचे फेस्टिवल रविबाई आनी बाकीच्या कडेन उलोवन आमी करूंक सोदतात. थ्रू आउट द इयर फेस्टीव कॅलेंडर करूंक सोदता. जातूंतल्यान जो ट्युरिस्ट येता पर्यटक तो जानेवारीन यो, नोव्हेंबरान यो, डिसेंबरान यो, ताका कितें तरी कल्चरल पळोवंक मेळटलें. गोंयची दायज, गोंयचे कल्चर हे दाखोवपाची जी प्रथा आसा, सगळे आमी कॉम्युनल हार्मोनीन आसात ते दाखोवपाचो आमचो एक प्रयत्न आसा. तातूंत कल्चरल टुरिजम आमी प्रमोट करता. तातूंतल्यान सगळे फोक आर्ट सगळे तुवें म्हाका फाल्यां विचारलें थंय तो घोडेवाडी करता हें करता, दॅट इज अ पार्ट ऑफ हीम. एज अ ओवरऑल इव्हेंट वी वील डू इट. बट इंडिविज्युअल ताणें म्हाका विचारलें फोक आर्ट कितें, बाकीचे ताणें जें विचारलां म्युजीक कितें, आर्ट एंड कल्चर एज टू रिप्लाय म्हणून ताका येस सर म्हणलें. दुसरें स्पीकर सर, ताका जाय स्पेंड. ताजे अनस्टार एलिक्यूक ऑलरेडी तोच रिप्लायज इन द लास्ट असेंब्ली ऑल्सो ताणें मागिल्लें दिल्ली आसा, ताज्याच कडेन रिफरन्स आसा. ताका जाय जाल्यार परत डिटेल ताणें म्हाका मागुनी डिटेल ताका दिता हांव सारकें काडून. कित्याक जें केलां तें दाखोवचेंच पडलें न्ही. आनी अशें न्ही की तें खंय भायर करून घेतलां, हांगा गोंयांत केल्ल्यो गजाल्यो गोंयकारूच थंय पार्टिसिपेट जातात, आमी दिता तुका. प्रश्न असो आसा स्पीकर सर, ह्या 2 वर्सान आमी गोवा बियॉन्ड बिचीस प्रथा चालू केली जी पयलीं नाशिल्ली. We started going and exploring hinterlands. We are today promoting MICE tourism. We are today promoting adventure. We are promoting weddings as a destination. Wellness चालू केले आणि हे वर्टिकल्स करता आसतना इको टुरिजम आणि बाकीच्या हातूंतल्यान साहजिक आसा that we need to start representing it in a manner where we can talk international markets, domestic markets आणि लोकल आमच्या कम्युनिटीजांक कशें पावतले काय म्हणून. आणि ताज्या खातीर योग्य पॉलिसी, योग्य इकोसिस्टम आणि जे कोण धंदो करता. स्पीकर सर इतली वेळ तो अजून पर्यंत म्हणटा म्हाका इतले ट्युरिस्ट रावता खंय काय म्हणून. आज चॅलेंज जालें आमकां सप्लाय एंड डिमांड. हॉटेलाची इन्व्हेंटरी कमी आशिल्ल्यान आमकां आज रूम्स कमी पडटा, ट्युरिस्ट चड येतात. 4 स्टार 5 स्टाराची जी वयली एवरेज ऑक्युपन्सी 75% वर्साची काडलेले कमी जायना. तो म्हजो एकूच आसा स्पीकर सर, ताका कितें समज जाय, कोणाक कितें मोडलें कितें मोडलें ताणें म्हाका दिवचें, ताका पूर्ण रिप्लाय दिता. स्पीकर सर, मिनिस्ट्री आणि डिपार्टमेंट हो म्हाका दिसता बूस्ट करता करप्शनाक. बुस्टर डोस दिला. तो स्टुपिडिटी म्हणटा पळय, स्टुपिडिटी हे करप्शनाक बूस्ट करपाक स्टुपिडिटी आसा. कित्याक स्पीकर सर सांगता, कित्याक जो प्रश्न हांवें केल्लो एक सिंपल प्रश्न आसलो, आतां परत एकदां रिपीट करता. जो प्रश्न आसा तो म्हणजे स्पेंड कितलो गेला.
आणि हो माझो एलक्यूनूय आसा स्टार एलक्यू तो अनस्टार एलक्यूची बीन खबरी सांगू नाका स्टार एलक्यू जेन्ना आमी घालता डिपार्टमेंटाक म्हाका प्रिविलेज आसा हो आन्सर घेवपाक लागून आय एम अ स्टेक होल्डर म्हाका हांगा एसेंब्लीन निवडून धाडले ताकाच लागून आयज उत्तर जो मोस्ट मिनिस्टर इतलो सिनियर एक्सपिरियन्स जो हे आसा MLA आसा तो आयज अशें सांगता की बाबा जो दुसरी म्हटल्यार कितें केला तें सांगता हांव म्हणटा कितें स्पेंड कितलो केला पयसो हो उत्तर स्पीकर जर जाय कितलो पयसो स्पेंड केला डिपार्टमेंटाक सांगपाचें इव्हेंट जे केल्या इंटरनॅशनल डोमेस्टिक घाल्लो आसा लोकल कितले मोडले हो एलक्यू आसा शिगम्याक कितले मोडले कार्निवालाक कितले मोडले Total- चिखलकाल्याक कितले मोडले ताका दिता आज दनपरात दिता आय विल लेट ऑन द टेबल कित्याक लिपोवंक सोदता स्पीकर सर सर लिपोवपाचे खंय प्रश्न आसा लिपोवपाचे आसा ताका ताजें करप्शन आसा जाय. लिपोवंक सोदता आसतलें तुका आतां दिता मरे दनपरात करून दाखय तू रिड आउट करून दाखय कितलो स्पेंड केला आतां तुका दनपरात दिता मरे, ताका लेट ऑन द टेबल येवपाक मरे. जाय आयज एलक्यू आसा म्हणून प्रिपेर येवपाक जाय सर. डिपार्टमेंट ऑफिसराक सांगपाक जाय Speaker sir, कितलो स्पेंड केला प्रश्न विचारपाक लास्ट प्रश्न हे म्हणटा म्हाका. विचारपाक जाता विचारूनी Yes. हांवें उत्तर हो टेबल स्पीकर सर आयजूच करून ब्रेकअप आसा उत्तरां मेळटली तो एक्सपेंडिचर कितलो केला स्पीकर सर तो ब्रेकअप आयजूच करून स्पीकर सर दिता मरे तुका Speaker sir. दनपारच्या पयलीं दिता हय स्पीकर सर म्हाजो लास्ट सांगता कित्याक आन्सर स्पीकर सर म्हाका एकूय मेळ्ळो ना सारको कित्याक क्लियरिटी डिपार्टमेंटाक मातशी ना टुरिजम हांव कशें कितें चलता आनी कितें करूंक सोदता तें आतां पळयता आसतना लास्ट जेन्ना क्वेश्चन हांवें विचारलेलो द डिटेल्स ऑफ द अमाउंट स्पेंड ऑन अपग्रेडेशन ऑफ टुरिजम इन्फ्रास्ट्रक्चर टेकन अप बाय द डिपार्टमेंट इन द लास्ट 3 years whether new touristic landmarks have been identified and developed was simple question स्पीकर सर सिंपल आता ह्या क्वेश्चनाक स्पीकर सर उत्तर कितें येयलें उत्तर येयलें सर reply cannot be furnished in the views of rule 37 of the rules of procedure and conduct of business of Goa Legislative Assembly स्पीकर सर आता हांव हो जो रूल बूक आसा हांवें हो रूल बूक आख्खो वाचलो स्पीकर सर आनी ह्या रूल बुकान रूल 37 जो आसा तो वाचलो तितून ज्यो सब क्लॉजीस आसा 22 सब क्लॉजीस आसा सगल्यो वाचल्यो स्पीकर सर आनी एकूय सब क्लॉजान हें मेन्शन केल्लें ना की 3 वर्सांचे जे आमी हें मागता डिटेल मागता इन्फ्रास्ट्रक्चराचो तो एकूय हितून सांगलेलो ना सो स्पीकर सर आयज जो मिनिस्टर आयज येदो व्हडलो मिनिस्टर टुरिजम डिपार्टमेंट चलयता सीएमान आयकोन घेवचें हे जो रूल बुकान मेन्शन केला आयज TCP डिपार्टमेंटाचो TCP मिनिस्टर घालता रूल बूक हे करता तुमचे डिपार्टमेंट घालता हे तुमी चॅक करपाक जाय आसलें कित्याक स्पीकर सर तुमकांय टुरिजम लागता म्हाकाय टुरिजम लागता गोंयचे जे हे आसा स्टेक होल्डर सगळ्यांक टुरिजम लागता आनी तितून स्पीकर सर हो रूल मेन्शन करता 37 आनी स्पीकर प्रश्न कितें हो रूल मेन्शन करता आन्सरूच करिना रूल हेजेर स्पीकर सर खंय मेन्शन केला हो रूल बुकार पळय 37 स्पीकर सर आमदार नवो आसा आमी 2012-17 अशेंच विचारताले स्पीकर सर आमदार नवो आनी आमदार पोन्नो आमदार येयला म्हटल्यार आमदार इंटेलिजन्स मे बी आर्टिफिशियल करप्शन आसा हितून स्पीकर सर करप्शन आसा चालू आसा इन्फ्रास्ट्रक्चर कितले जाला आनी खंय लास्ट 3 वर्सां इन्फ्रास्ट्रक्चर कितले डेव्हलप जाला हेजो उत्तर आमकां कित्याक मेळना हेजो उत्तर कित्याक मेळना स्पीकर सर 12 तारा न्हू आमी सारके उत्तर करता कन्फ्युजन करपाक क्रिएट करपाक ना स्पीकर सर एक मिनिट ताणें प्रश्न घालून सांगता सब्जेक्ट आशिल्लो टुरिजम प्लॅन टू एट्रॅक्ट हाय एंड टुरिस्ट पयलो प्रश्न ताणें विचारलो सेकंड विचारलो थर्ड विचारलो बरो आसा चवथो ताणें विचारलो आर्ट एंड कल्चर रिलेटेड आमी येस सर म्हणलो पांचवो प्रश्न कितें विचारता स्पीकर सर तो इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर विचारता सो पूर्ण डिपार्टमेंट एक प्रश्न विचारता आनी एक प्रश्न घालपाक जाय आशिल्लो ताज्या खातीर 37 समज ताणें काडले सब क्लॉज 11 इट शॅल नॉट आस्क फॉर इन्फॉर्मेशन ऑन ट्रायवल वेग ऑर मिनिंगलेस मॅटर्स हे सोड नॉर इन्फॉर्मेशन ऑफ टू मेनी डिटेल्स स्पीकर सर वो रिप्लाय समज हांव असो करपाक लागलो तुका कितली उत्तरां एक प्रश्नान जाय तूं आनी प्रश्न घाल स्पीकर सर टू मेनी आणि 3C इन्फ्रास्ट्रक्चर विचार पूर्ण इन्फ्रास्ट्रक्चर मिनिस्टर हाईड करपाक सोदता स्पीकर सर टू मेनी डिटेल्स कितें आसा तू हांगा मार्केटिंग 2 पेजी दिल्या टुरिजम प्लॅन टू एट्रॅक्ट दॅट हाय टुरिस्ट वो प्रश्न नो सर आता ह्या जापे तू विचारता इन्फ्रास्ट्रक्चर उत्तर स्पीकर सर ना स्पीकर सर हे करप्शन आसा हे 400 BC आसा हांगा स्पीकर सर स्पीकर सर 400 BC कितें 400 स्पीकर सर हांव ते करता 400 BC इंटेलिजन्स तुम्ही ताज हॉटेल दिला लिजा आर्टिफिशियल तुम्ही टुरिझमाचो जागो ताज हॉटेलाक इज आर्टिफिशियल तुम्ही नॅचरल प्रोजेक्ट पेंडिंग दवरला पर्सनल एजेंडा आसा स्पीकर सर पर्सनल एजेंडा आसा
हांव एलेज करता स्पीकर सर स्कॅम आसा व्हडले तेका लागून ते दिना इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट गोंयांत कितले जाले दिवपाक कितें जालें तुमकां कोण दिणार रे? दिया मरे प्रश्न डिटेल दिया विचार मरे मरे. रूल कित्याक मेन्शन करता डिटेल दिया स्पीकर सर हो व्हडलो स्कॅम आसा स्पीकर सर हो स्कॅम आसा व्हडलो कितें स्कॅम? कितें 420? गरज आणि आसा हेच ना. 3 वर्सांची डिटेल दिवपाक कितें जाला स्पीकर सर, 3 वर्सांची डिटेल स्पीकर सर इन्फ्रास्ट्रक्चर कितले डेव्हलप जाला परम दवरूंक लायक स्पीकर डिटेल सर. दिवपाक कितें जाला असेंब्ली भाषा स्पीकर सर असेंब्लीक न्हय डेकोरम कळना लोकांनी परत शीट आन्सर करपाक तुम्ही हे स्पीकर सर सपोर्ट करपाक तुम्ही हे सपोर्ट करपाक न्हू मंत्री न्हू हांवें रूल 37 आम्ही 3 वर्सांचो डेटा मागला 10 वर्सांचो 15 वर्सांचो डेटा मागला बारा, बारा, 3 बारा, वर्सांचो बारा. इन्फ्रास्ट्रक्चर कितें डेव्हलप केला कितें जाला हे डेटा दिवपाक कितें जाता मिनिस्टर उत्तर दियात उत्तर दियात पॉइंट ऑफ ऑर्डर माझ्या म्हणण्यात ताका स्पेसिफीक इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर विचारपाचें आसा ताका स्पेसिफीक खंयचो प्रोजेक्ट कोणाक कित्याक दिलो हे विचारपाचें आसा स्पेसिफीक विचारला स्पेसिफीक ऐकून घ्या त्यांनी स्पेसिफीक विचारचे खंयसरूय त्यांनी कितेंय डायरेक्ट एखादो प्रश्न विचारून होल टुरिझम डिपार्टमेंटाचेर जर विचारतलो म्हटलं आसत आणि ते आन्सर जर तो मंत्र्या कडल्यान एक्सपेक्ट करता आसत जाल्यार ताका ते मेळचे ना स्पीकर सर स्पेसिफीक जाय जाल्यार फुडल्या असेंब्लीक तरी ना ना स्पेसिफीक स्पीकर सर आम्ही बाकीचे डिपार्टमेंट स्पीकर सर स्पीकर सर तुका एक सपोर्ट करते स्कॅमाक सपोर्ट करता मंत्री स्पीकर सर हे तुम्ही समाज असा ब्रेक डाऊन दिवपाक किती जाता हांगा सगळे लोक पळयता गोंयची जनता पळयता हो ब्रेक डाऊन दिवपाक किती जाता अरे लोक पळयताना तथ्य विचार मरे हो प्रश्न विचार स्कॅम आसा मरे. तुम्ही डिटेल दी इन्फ्रास्ट्रक्चर डिटेल दिया हर तुम्ही question- तुका दिवपाक किती जाता सर. ती डिटेल मार्केटिंग विचारता, मार्केटिंग अरे विचार. तू हॉटेलाक गेला केला. इन्फ्रास्ट्रक्चराचो तू मार्केटिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर आमचो टुरिझमाचो गोंयकारांचो जागो सर. कसो केलो तुम्ही सर. अशे कितलेशे प्रोजेक्ट आसतले आवाज चढवलो स्कॅम हे सर म्हणून उत्तर मेळटलें. ते आउट जातले म्हणून आज लिपोवन दवरता हो मिनिस्टर हे आउट जातले म्हणून लिपोवन दवरता मिनिस्टरान क्लियर कट पयर ओल्ड गोवा गेल्लो मॉल आपण ऑपोज करतलो तेका लागून तुका U-turn पहिले घेवचो वाचचे पडला. तेका पडटा लागून तुका थंड मॉल पडलो. करतलो तेका काय लागून तू- एम्युनिटीज तू करतलो फाटी सरतो हांगा पडलो. सवय जाल्या हांव स्पीकर ओल्ड गोवा गेल्लो वाचन म्हणून तुका फाटी सरतो पडलो आयज बारा, बारा, मिनिस्टर बारा, फाटी सरतो तारा, पडलो. तारा, तारा. आज फाटी सरतो पडलो ओल्ड गोवा गेल्लो म्हणून हांव ओल्ड गोवा गेल्लो म्हणून कित्याक फाटी काडले तर येस बफर झोनाल कित्याक फाटी काडले स्पीकर सर हो उत्तर स्पीकर सर तुवें अंडरस्टँड जावपाची गरज आसा बोरकार. ही गोंयचे जनतेचो बोरकार अवधाची डिसिजन मेकिंग करत स्पीकर सर उत्तर हे रॉंग मेळ्ळा स्पीकर सर स्पीकर उलयताना तरी वगैरे ना स्पीकर सर म्हाका उत्तर अरे उत्तर जे स्पीकर आसा आणि हे स्पीड बस complete मारे wrong पडलो आसा. तो उबो रावन तू बसपाक जाय स्पीकर सर हे बाकी आसा. ना 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 राव राव स्पीकर सर म्हाका एक रुलींग युरी राव तुम्ही एक रुलींग दिया तुमकां हे मान्य आसा ना तुमकां मान्य आसना तितलें सांग हांव बसता स्पीकर सर तुमकां स्पीकर सर तुमकां हे मान्य आसा तुमकां हे मान्य आसा तुमी सांगा तुमकां हे मान्य आसा मान्य आसा म्हणून रुलींग दिया हांव बसता अरे तुम्ही मान्य आसा म्हणून रुलींग दिया तू एकटो हांव उलयता बसता तू आमचे म्हणणें करत मंत्र्याचे म्हणणें करा तुम्ही रुलींग Continuous उलयत आसता. तुम्ही म्हाका रुलींग दिया हो तो रूल मेन्शन केला तेंच्यांनी 37 अंडर तुमकां मान्य आसा हांव बसता ना स्पीकर सर हे स्कॅम आसा स्पीकर तुम्ही स्पीकर सर स्कॅम असेल दाखोनी स्कॅम 420 कितें उलयता ही सुरेश भाशा बोरकार. रस्त्यावयली भाशा रस्त्यार उलयन सांग प्रश्न Speaker sir, Boss, rules of procedure and conduct of business of Goa Legislative Assembly. प्रश्न असा tourism plan to attract high-end tourists. तू उत्तर मागता with upgradation of tourism infrastructure. म्हणजे पूर्ण डिपार्टमेंट एक क्वेश्चन देऊ. एक तुमका प्रश्न तुझा प्रश्न नो स्पीकर सर आज माझे तोंडाई नाही का माझे अरे दोतोरूय ना रे बाबा